भांगराळे गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता। देशाच्या आनी राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटी पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचित रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यात सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा। हो आमच्या देशाचो आनी राज्याच्या प्रगतीचो महत्वपूर्ण भाग जावन आसा। माझ्या सरकारान कृषी क्षेत्रातल्या शेतकऱ्याक मुळाव्या गरजांची पूर्तता करपाक शेतकी मळाचेर नवे नवे उपक्रम हातात घेतल्या। पिकाची विविधता हाडपाक आनी शेतवडी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो शेत जमनी वाडोवपा खातीर खाजन शेतीचो कायाकल्प करपाक आनी पारंपारीक शेत जमिनीचें राखण करपाक कृषी वेवसायांतल्यान उद्योजकांक पोषक वातावरण निर्माण करपाचें आनी कृषी वांगडाच शेताच्या गोंय हें स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी वेगवेगळे प्रकल्प सुरवात केल्या। गोंय राज्याच्या आर्थीक मळार आमी उल्लेखनीय प्रगती करता आसतना 2023 वर्सा गोंय राज्याचो GSDP 19-20 वर्साच्या तुलनेत 33% वाडला आनी ह्याच कालखंडात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 30% वाडला। ही व्हडा उमेदीची गजाल जावन आसा। आमी सातत्यात पळयता की गोंय राज्याक 62 वर्सां स्वतंत्र जावन पुराय जाली तरी सुद्दां आज कूळ आनी मुणकाराची वेगवेगळी प्रकरणां तशीच पडून आसा। तांकां फास्ट ट्रॅक करप आनी कूळ आनी मुणकारांक तांचे जमणी जाता तितके बेगीन मेळोवन दिवप हाच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा आनी वेगवेगळी पावलां ताच्याच खातीर आमी उचल्ल्या। निश्चितच रित्या कुळांचे प्रश्न हे बेगिनात बेगीन एक गजाल आसा। सांगपाक खूब खोस भोगता 2,500 कोटी रुपया खर्च करून 14 किलोमिटरचो एप्रोच रोड आनी जुवारी नदीचेर फुल फ्लेज बांदिल्लो ब्रिज हो येता त्या 22 तारखेक आमची दुसरी लेन आमी लोकां खातीर उगडी करता आनी त्याच बरोबर थंयसर फुडल्या टप्प्यान जावपी 270 कोटी रुपया खर्च करून रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट हाजोय फावंडेशन स्टोन आमी घालता आनी ताज्या वांगडाच 641 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी हांगासर बांदपी इलेवेटेड रोड ह्याय प्रकल्पाचे आमी त्याच दिसा फावंडेशन स्टोन घालपाचें निश्चित केलां। गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा। समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां ह्या चळवळीत वांटो घेवचो। तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा। तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅग 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें। आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचें। येरादारीचे विकसीत करता आसतना म्हज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या। राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या। आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या। जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संधी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां